प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 18 वोड 21 ते 35 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 21 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ताचे सोरशीं वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या साकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाश्या पोरी सुर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें, देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सयत ताचे लागीं असलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां, अशें म्हणून तो चाकर ताच्या पांयां पडलो. ते चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणय ताका बक्षिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसतलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरीत जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसोबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक कर्जान थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन आमकां आयज बोक्षी नासतो चाकराची वोपार घालता. आनी भाव भयणीनो, आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यार, खरेपणी आमी भावार्थी जाल्यार, खरेपणी आमी पवित्र आत्म्या उदेशीन देवाचो शीमेन नासलेलो मोग आमी अणभवला जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाकूच जाय. म्हणजे बोगसणें दिवपाचें काम जावन आसा एका खरो भावार्थीक, खरो क्रिस्तांव जो आसा तांकां बोगसणें दिवंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आयज पेद्रू आयच्या शिवर्तमान पेद्रू जेजूशी येता आनी म्हणटा, सायबा, हांवें कितले पाटी म्हज्या पेल्याक जो म्हाका वायट कोत्ता ताका बोगसूंक जाय? 7 पावटी? आनी जेजू ताका म्हणटा, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 60. म्हणजे भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदतालो की आमचें बोगसणें आमच्या पेल्याक वा आमच्या दुस्मानांक पासून आमी मेजी नासतना आमी तांकां बोगसणें दिवंक जाय. आनी कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, देवान आपलो शीमेन नासलेलो मोग आमचे भितर रोतयला. म्हणटकीर ज्या दिसा आमी देवाचो मोग अणभवला, देवाची काकूट आमी अणभवल्या, त्या काकुती वरवीं आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी बोगसणें दिनासतना रावत जाल्यार 2 वस्तू घडटात. पयली वस्त म्हणल्यार देव आमकां बोगशिना. कित्याक आमी जेन्ना आमच्या पेल्याक, आमच्या दुस्मानांक आमी बोगसणें दिनासतना रावता, आतां देवाक आमकां बोगसणें दिवंक जायना. कित्याक भावार्था वरवीं जें आमी अणभवलां तेंच आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. पूण आमी दिनासतना रावत जाल्यार देव आमकां केन्नाच बोगशिचो ना. आमी आमच्या पातकांत बुडून आसतल्यांव आनी आमी हेमखणान मरतकूच पावतल्यांव. म्हणटच आमी बोगसणें दिवपाचें एकदम गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना बोगसणें दिनासतना रावता, आमी एक लायसन्स म्हणटा ते भाशेन एक आमी पोदवी दिता. आमी सैतानाक पोदवी दिता आमच्या जिवितांत पाड घालपाक, आमकां मारून उडोवपाक, आमचें चोरपाक.
द थीफ कम्स टू किल स्टील एंड डिस्ट्रॉय. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बोगसणें दिनासतना रावता, आमी सैतानाक पदवी दिता आमचें निसंठण करपाक. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या ओपारीन आमी आयकलां कितें घडटा, एका चाकराक आपलो साहेब आपलो पात्रांव आमी म्हणटा तो जो मॅनेजर एक राजा त्या चाकराक बोगसणें दितात. तो चाकर त्या आपल्या साहेबाक खूब दूड दिवपाचो आसलो, कित्याक ताणें खूब रीण काडलेलें, पूण ताका दिवंक फारीक करपाक जायनासलें. आनी तो आतां त्या साहेबाच्या पांयां पडे पडटा, बोगसणें मागता आनी म्हणटा म्हाका वेळ दी. आनी ताका चुचरे धरून तो साहेब तो राजा ताका बोगसणें दिता. पूण जेन्ना ह्या मनशाक जें बोगसणें दिल्लें तो भायर वेता, तो आतां आपल्या चाकराक, तो चाकर आसलो एका राजाचो, आतां ह्या चाकराक आनीक चाकर आहा आनी तो चाकर ताका थोडें दुडू दिवपाचो आसलो. तो ताका वेता गोमटेक दोत्ता, म्हणटा म्हजें सगळें दुडू दी. आनी तो आयकूंक तयार ना, ताका बोणकोडीन घालता. ज्या भाशेन ताज्या साहेबान ताका बोगसणें दिल्लें आनी ताजें सगळें जें रीण आसलें तें सगळें कॅन्सल केल्लें, तेच भाशेन ह्या मनशान करूंक जाय आसलें, पूण ताणें करूंक ना. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, दुसरे जे चाकर आसात ते पळयतात की ह्या चाकराक आपल्या राजान आपल्या साहेबान बोगसणें दिलां, पूण हो बोगसणें दिवपाक तयार ना. वचून राजाक सांगतात, राजा ताका आपयता आनी म्हणटात तुका हांवें बोगसणें दिलें, तुज्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जायनासलें. आनी ताका आतां बोणकोडीन घालतात, ताका आतां कसबाच्या हातान घालता आनी ताका आतां काबार करून उडयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें म्हणटा आमकां 35 वडीन जेजू म्हणटा, तुमी जो एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांतान बोगशिना जायत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. म्हणजे भाव भयणीनो, आमकां देवाचें बोगसणें जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवला जाल्यार खरेपणी पवित्र आत्म्या उदेशी तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जाय. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडेतां.